आयज आमी देवाचे उतर उक्ते करुया. प्रकाशनीचे पुस्तक पयले चॅप्टरान आमी आसात अजून. प्रकाशनीचे पुस्तक चॅप्टर नंबर दुसरे चॅप्टर आणि आमी 1 ते 7 पासून पयला आमी आयज 8, 9 आणि 10 पळोवया. 8, 9 आणि 10. Revelation chapter 2 verse number 8, 9 and 10. आमी पयले जे इग्रोज आमी पयले देवाचे उतर एफेसस चर्च इग्रोजी लागीं उलयता जेजू क्रिस्त हांगा आनी तांकां शाबासकी दिता. तो बरें कोरण्यो कोतात, बरें काम कोतात, सगळे जेजूक मानून घेवन आनी सगळें काम देवाचें जे काम करूंक जाय, सेवा करूंक जाय ते काळजांतल्यान मनांतल्यान कोतात, भरपूर सेवा कोतात. पूण ते चड इतले बिजी जाले की मोग जे आसा पयलो मोग ते सोडून ते देवाची सेवा कोतात. म्हणजे मोग नासतना पासून आमी सेवा करूंक जाता. जायते लोक आयज कामाक वयतात पूण तेंचें मन त्या कामाचेर ना, पूण कोत्तात ते वय न्हू, पूण मोग ना. दे आर नॉट पॅशनेट अबाउट दॅट वर्क. आनी तशेंच आमचे क्रिस्त भावार्थाचे जिवितांत पासून आमी जेजूचे सेवा कोत्तात, पूण आमी विचारूंक जाय आमचे आपणाकूच की हांव सेवा करूंक जाय म्हूण कोत्ता या जेजूचे मोगान कोत्ता. आनी जेजूक जाय की आमी मोगान करूंक जाय जे कितें आमी कोत्ता. आनी कसलो मोग? पयलो मोग. आनी ते आमी सगळे पयल्यात. आयज आमी वर्स नंबर 8 8वे स्वरान आमी आयज वाचूया. देवाचें उतर म्हणटा, एंड unto the angel of the church in Smyrna write. स्मरणाचे इग्रोज जे आसा ते इग्रोजी लागीं आतां जेजू उलयता. हे जेजू जुवांक म्हणटा हे बरोय स्मरणाचे इग्रोजीक. These things saith the first and the last, which was dead and is alive. The first and the last. आमी जेन्ना पयले चॅप्टर आमी वाचले थिंगा देवाचे उतरान आमी वाचतात, इज द बिगिनींग अँड द एंडिंग, द अल्फा अँड द ओमेगा. जेजू क्रिस्त जावन आसा पयलो आनी निमणो. आनी देवाचे उतर म्हणटा तो अल्फा आनी ओमेगा. अल्फा म्हणजे स्टार्टिंग, सुरवात. ओमेगा म्हणजे एंडिंग. आनी ते जेजूक सोडून आनी कोणूच फुडें ना. सुरवातूच जेजू आनी अंतीम पासून जेजूच जावन आसा. आनी देवाचे उतर म्हणटा, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Amen. आमचो जेजू ख्रिस्त मरणांतल्यान फोंडांतल्यान पोतून जिवन जाल्लो जेजू जावन आसा. आयज जायत्यो धर्म आसात, सगळे आपापल्या देवाक ते नमस्कार करतात, पूण आमी जाणा जेन्ना ते मरतात मेले उपरांत ते पोतून जिवन जावंक ना. पूण जेजू क्रिस्त मरपा आदी पासून तो म्हणलो आपूण मरतलो आनी पोतून तिसरो दीस जिवन जातलो म्हणून. आनी म्हणलेले तशेंच जेजू जे म्हणला तशेंच तो कितें करता? फुलफील करता. तो पोतून तिसरो दीस जिवन जाता. आमेन. आनी देवाचे उतर म्हणटा तो मेलोलो ना, तो मेलो आनी पोतून जिवन जावन आतां जिवीत आसा. द डेड and which was dead and is alive. Amen. आनी तो पोतून मोचो ना. आमी जेन्ना कुरान जे आसा कुरानान वाचतना कुरान कितें शिकयता? जेजूक कोणेन खुर्सार मारूंक ना, देवान लोकांक फटयले म्हणून बरयला. कुरानान कितें बरयला?
देवान लोकांक फटयलो की जेजूचेच भाशेन एका मनशाक खुर्सार, म्हणजे कोण तो जुदेव आसा न्हू, जुडासाक खुर्सार मारले जेजूक न्हू, आनी देवान अल्लान लोकांक फटयलो आनी लोक विश्वास केले की तो जेजू म्हणून, पूण तो जेजू नासलो, जेजू मरोंक ना, जेजू डायरेक्ट स्वर्गार गेलो म्हणून कुरानान अशें बरयला. जोरी तर तुजो देव लोकांक फटयता जाल्यार तो देव न्हू फटकिरो देव, तो देव जायना. सो दॅट स्क्रिप्चर इट सेल्फ, तेच वर्स ते जे आसात ते दाखयता की तेंचे जे उतर आसा ते फोटींग. यू नो, द वर्ड इज ए लाय. पूण ते तेंचे कुरानान अशें बरयला की जेजू परतून येतलो म्हणून, आनी येयलो उपरांत तो मरतलो. आफ्टर ही कम्स he will die and then he will rise again. Why should he come? He came to die and he told he is come to die, and he said he will die and he will rise again on the third day. So the one that they are waiting is for the Antichrist. जे संसार आता वेट करतात, कोणाक वेट करतात? एंटीक्राइस्टाक वेट करतात. आनी जेन्ना तो एंटीक्राइस्ट येतलो तेन्ना सगळे ते एंटीक्राइस्टाक बिलीव करतले, विश्वास करतले. जेजू आमच्या पातका खातीर संवसारांत आयलो, देव मनीस जावन, आनी आमच्या पातका खातीर तो खुर्सार मेलो. पूण मरपा आदी तो सांगून मेला की हांव संवसाराच्या पातका खातीर हांव मरतलो, रगत शिपरायतलो, आनी तिसरो दीस हांव परतून जीव येवन जातलो म्हणून. And he rose again just as he promised that on the third day I will raise this temple up. So our God is not a dead God, our God is a living God. He is alive. Amen? He is alive. And मागीर देवाचें उतर म्हणटा, so this is to the church in Smyrna. Smyrna म्हणजे कितें? धूप आसा न्हू, incense. Myrrh. Okay? Another word for incense is myrrh. Myrrh म्हणजे धूप आसता, ते उजेर घातले उपरांत धूप येता. And तेका म्हणटा. So meaning of Smyrna means myrrh, which means martyrs. Okay? Which means martyrs. This church had many martyrs. Lot of disciples were killed for the name of Jesus Christ. जेजूच्या नांवा खातीर जायत्यो लोकांक जिते मारलेल्यांच्यानी. They were burnt. And when they were burnt alive, the fire would go up, the smoke would go up to heaven. That's why it's called as myrrh. Smyrna church. So it's a martyrs church. Verse number 9. So this church was not afraid to die for Jesus for their testimony. They went through a lot of tribulation. हे इग्रोज जे आसा, स्मरणा म्हणून इग्रोज जे आसा, जेजू क्रिस्ताचे साक्षी खातीर जायत्यो त्रास भोगले हेंच्यांनी. बियॉन्ड फाटीं सरोंक ना, ते फुडें सरले. जेजूचे साक्षी खातीर, देवाचे उतरा खातीर ते फुडें सरोन देवाचे उतर लोकांक शिकयताले. एंड दे केप्ट गोईंग. आनी दुश्मन येवन कितें करताले? तांकां जिते मारताले, नाल्यार जितेच लासयताले उज्यान. आनी तेंचे जे धूप आसा, धुंवर आसा, ते वयर वयताले. एंड इट इज नोन एज द चर्च ऑफ द मार्टर्स. स्मरणा मीन्स मर्ड. ओके? देन देवाचें उतर म्हणटा, आय नो दाय वर्क्स. अगेन देवाचें उतर कितें म्हणटा? हांव जाणा तुमचें काम. आयज लोक आमकां सबाशकी दिनाल्यार पासून आमी खुशालकायेंत आसूंक जाय. कित्याक? जेजू सगळें पळयता आनी जेजू आमकां सबाशकी दितलो. ही विल से, आय नो दाय वर्क्स, आय नो दाय फेथफुलनेस, एंटर इनटू द जॉय ऑफ दाय सॅल्वेशन. वेल डन, ओ फेथफुल सर्वंट. ओके? सो द बायबल सेज, आय नो दाय वर्क्स. हांव जाणा तुमचें काम कितें म्हणून. हांव जाणा तुमी म्हजे खातीर कितलें काम करतात, मोगान करतात.
बियॉन्ड तुम्ही फाटी सोरिनात, तुम्ही फुडें वयतात. भावार्थांत आय नो दाय वर्क्स एंड ट्रिब्युलेशन. ट्रिब्युलेशन मीन्स वॉट? पर्सिक्युशन्स, ट्रबल्स इन लायफ. यांच्या जिवितांत जायत्यो ट्रिब्युलेशन जाताले, जायत्यो कोस्ट. कित्याक लागून? गरीब आसलेले म्हणून ना. कित्याक तेंच्या जिवितांत कोस्ट? जेजू क्रिस्ताचे पाटलांव कोत्ताले म्हणून. बिकॉज दे वे फॉलोईंग जीसस क्रायस्ट. जेजूचे उतरा प्रमाणे चलताले, जेजूचे साक्षीक लागून उबे रावताले म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें? दुश्मन हांकां त्रास कोत्ताले आनी जायत्यो त्रास हांकां. पूण त्रास येयले तेन्ना हे जे स्मरणा चर्च आसात ते बियॉन्ड फाटी सरोंक ना, बियॉन्ड धांवूंक ना. ते आनीक फुडें वयताले आनी जेजूचे साक्षी खातीर आपले जीव पासून सॅक्रिफायस केले हेंच्यांनी. And that's why this is known as the Church of Smyrna, the Church of the Martyrs. Okay? I know thy works. हांव जाणा तुमचे मिनिस्ट्री कितें आहा तें, आनी हांव तुमचे त्रासूय हांव जाणा. तुम्ही कितले त्रास भोगतात ते हांव जाणा. I know thy works. Then the Bible says, I know thy works and tribulation and poverty. आणि कितें म्हणटा? आणि तुमचे, we can't say they were poverty means gorib, but because of the testimony of Christ, they had to give up a lot of things. People were persecuted. जेजूचे उतरा खातीर ते उबे रावताले म्हणून many things were taken away from them. Like when you become a Christian today, you know, there is a lot of things that we lose. Sometimes we don't get job. Sometimes some of the children don't get admission in school. थोडे भुरग्यांक एडमिशन मेळना थोड्या इस्कॉलान, थोड्या लोकांक काम दिनात. कित्याक? तूं भावार्थी म्हणून, तूं बिलिव्हर जाल्यार तुका काम मेळना. And so many of the favors are taken away. Many of the things are taken away. And so these people would lose their job. The people would lose favors, facilities. And then what happened? Because of these things, a lot of financial difficulties would come in their life. Poverty would come in their life. हेज्या खातीर गरीब जाताले ते. कित्याक? दुश्मन तांकां चड आनी चड त्रास दिताले. आनी जायते फॅसिलिटीज जे आसतात सगळे तांकां मेळनासले. So the Lord is saying, I know thy works, I know thy tribulation, and I know thy poverty, but thou art rich. ह्या संवसारान आमी ग्रेस्त काय म्हणचे, आमी कितें म्हणटा? आमी चिंता ग्रेस्त काय म्हणचे जायत्यो आमचे कडेन पयशे आसूंक जाय, गाडी, बंगलो, बँक बॅलन्स हे आसल्यार आमी ग्रेस्त. पूण जेजू म्हणटा तशें न्हू. ग्रेस्त मनीस कोण ह्या संवसारान आतां? जो खुशालकायेन आसा, जे मनशाक सासणाची जिवीत मेळला, जे देवाच्या साक्षी खातीर फुडें सरता, जे घोराब्यान खुशालकाय आनी शांती आसा, ते जावन आसता गिरेस्त मनीस. जे मनशाचे आत्मो आनी जीव तारून मेवला तांकां गिरेस्त मनीस म्हणटा. So God is saying, I know thy poverty, but thou art rich. Why? Because heaven belongs to us. Heaven belongs to us. And everything that is in heaven belongs to us. The Bible says we are co-heir with Christ. Amen? We are co-heir with, we are rightful heir with Christ. So we are rich people. We have eternal life. So the Bible says, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not. We got to be very careful. आयज आमी मातशें चोत्राय जावंक जाय. कित्याक? आयज जायत्यो लोक आपूण ज्युईश म्हणटात. गोंयान पासून जायत्यो लोक
कोण 7th day Adventist. Some people are keeping Sabbath. Some people are keeping Sabbath. Why? Because they believe they are Jewish people. They are keeping their law because they believe they are Jewish people. आयज आपणे सगळे कितें म्हणटा आमी जुदेवाचे लोक. We are Jewish. And God says they are liars. Who are the Jews? The children of Israel. The 12 tribes of Israel. Everyone from that lineage. Only they are Jewish people. But during that time, many people were simply telling they were Jewish. And now, we see the same thing. There are some people who are practicing Jewish customs with a topi on their head. And they are calling themselves rabbi. And they are Govans. But they call themselves as Jewish. And what God is calling them? Fodkiro. God is saying they are liars. So when people say they are Jewish, ask them which tribe they are from. In Israel, Pastor, you can't get citizenship. You have to do a blood test. Absolutely. DNA test. Benjamin Yes. Netanyahu has made it most. Very true. So a lot of people are telling lies today. We are having not only in Goa, but everywhere. आयज सगळ्याकूच आपुणूच ज्यूइश म्हणटात. पूण देवाच्या उतरान आमकां शिकयला की देवाचें उतर कितें म्हणटा? I know the blasphemy. God is not saying they are only telling lies, but they are blaspheming. Calling yourself as a Jew when you are not. जेन्ना तूं Jewish न्हू, पूण तरी तूं आपणाकूच Jewish म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा? That is blaspheming. They are footing. Blasphemy is trying to take the glory which does not belong to you. Which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. But they are synagogue of Satan. Soitanache mondir जावन आसा ते लोग. So when people say जेन्ना लोग म्हणटा आपूण जुदेवाचे ट्रायबांतल्यान आपूण Jewish म्हणून आनी तेजे खातीर आमी पोन्ने कोराराचे जे मानामेंत आसा ते धरूंक जाय, आमी सॅबत हें करूंक जाय आनी आमी बोकडी कातरूंक जाय सॅबताक, गुड फ्रायडेक आनी हें सगळें सांगतात पळय. वी हॅव टू अंडरस्टँड दीस इज अ सिनेगोग ऑफ सेटन. हें सोयतानाचें मंदीर जावन आसा आनी हे लोक देवाचे लोक न्हू, जेजू क्रिस्ताचे लोक न्हू, सोयतानाचे लोक जावन आसा. पूण जेजूचे नांवान येतोले. कोणाच्या नांवान येतात? जेजूचे नांवान येतोले ते. So the Bible, देवाचे उतर कितें म्हणटा? I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. सोयतानाचे मंदीर जावन आसा ते सगळे लोक. And so we got to be careful. Anyone who is not a Jew, anyone who is not from the tribe of Israel, who they are? They are Gentiles. Okay? And if they are Gentiles and still they are calling themselves as Jews, then God says that is the synagogue of Satan. They are satanic people. Yes, they may say Jesus, 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 but they are not God's people. Then the Bible says in verse number 10, fear none of those things which thou shalt suffer. तुम्ही भियेनाकात. जेन्ना त्रास तुमचे जिवितांत येतात, तुम्ही भियेनाकात. Behold, the devil shall cast some of you into prison. सोयतान कितें करतलो तुमकां? थोड्या लोकांक जेलीन घालतलो. God is telling to this church. Okay, not you and me. The Smyrna church. Now, is that possible with us? Yes. Okay? If tomorrow, people can cause problem for believers and they can put us in the jail for our faith. They can cause trouble for us. But God says, don't worry. Don't worry. I am with you. Lo, I am with you always. हांव तुमच्या लागीं सदांच आसा. जेन्ना म्हाका जेलीन घातलेलें, थिंगा भिरांत येवंक ना म्हाका जेलीन. म्हाज्या वांगडा आनीक 2-3 जाण आसले. आमी कितें केलें? आमकां बंद केलें आनी लॉक केल्लें जेलीन, ओल्ड गोवा जेलीन. आमी थिंगा दिमी घालून आमी प्रेज एंड वर्शीप स्टार्ट केलें जेलीन.
जेन्ना जेजूच्या टेस्टमनीक लागून आमी जेलीन वयतात, भिवपाचें गरज ना. थिंगा आमकां शक्ती दिता जेजू. पवित्र आत्म्यान भरून आमकां शक्ती दिता आनी खुशालकाय दिता. आनी देवाचें उतर म्हणटा, तुमी भियेनाका. तुमी भियेनाका जेन्ना मनशान तुमकां त्रास कोत्तात आनी जेन्ना तुमकां जेलीन घालता, तुमी भियेनाका, कित्याक हांव तुमचे वांगडा आसा. So the Bible says, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. So sometime it will be just to test our faith. It is to test our faith. आमच्या भावार्थ टेस्ट करपाक लागून केन्ना केन्ना असले त्रास आमच्या जिवितांत येता. आमच्या भावार्थ टेस्ट करपा खातीर. आनी देवाचें उतर म्हणटा, तुमी भियेनाका, हांव तुमचे लागीं, तुमचे वांगडा हांव आसा. आमेन. हांव तुमकां उलोवपाक उतर दितलो. आनी तुमच्या भावार्थाक टेस्ट करून देव आमकां आमच्या भावार्थ टेस्ट कित्याक करता? आमकां फेल करपाक ना, आमकां घोटाय दिवपा खातीर. आमेन. जेजू आमच्या भावार्थ बेश्टोच टेस्ट करिना, आमकां भेगडावपाक टेस्ट करिना तो, पूण आमकां प्रमोट करपा खातीर तो टेस्ट करता. बिफोर प्रमोशन कम्स ट्रिब्युलेशन. बिफोर प्रमोशन कम्स पर्सिक्युशन. प्रमोशन येवपा आदी पयलें कितें येता? पर्सिक्युशन येता. जेन्ना पर्सिक्युशन येता तेजे मागीर प्रमोशन येता. तेजे खातीर जेजू आमकां कितें करता? टेस्ट करता आमच्या भावार्थ. जेन्ना आमच्या भावार्थ टेस्ट करता, हेजे मिनींग कितें? म्हणजे जेजू आमकां ब्लेस करपाचो आसा. आनी आमकां तेन्ना कितें करता? तो घोटाय दिता, आमकां विजडम दिता, आनी भिरांत आमच्या जिवितांतल्यान काडून आमकां तो कितें करता? आमकां खुशालकाय दिता तो. दॅट्स वाय ही इज सेइंग. ते देखूनच तो म्हणटा, तुमी भियेनाका. तुमकां कोणी त्रास केल्यार भियेनाका, तुमकां जेलीन घातलें म्हणून भियेनाका, हांव तुमचे वांगडा आसा. आमेन. That ye may be tried, and ye shall have tribulation. How many days? 10 days. चड तुमकां ट्रेस हे आसचें ना, थोडे दिसाक. 10 days. Be thou faithful unto death. Sometimes God may not bring us out. केन्ना केन्ना आमी जरी तो त्रासार पडले जाल्यार आमकां घडीक जेजू ह्या कुडीन सुटका दिवचो ना. That's why it's called as the Church of the Martyrs. The Church of Smyrna is the Church of the Martyrs. A lot of people today, Christians, have been killed, burned, crucified, and slain alive. Now they cried to God. तांकां लासयला, तांकां जिते पुरला, जिवीत मारला तांकां, आनी ते रडटाले, जेजू आमकां साल्वार कर. पूण जेजू, he didn't save them. He allowed them to go through the death. Why? Because if they are alive, they will suffer more. If they are died, the next second they will be in heaven, no more suffering. Sorry, ISIS, beheading. So sometime death is not a... See, for a Christian, death of a believer is not a funeral. The death of a funeral is a welcome ceremony. It's a graduation on earth and a welcome ceremony in heaven. It may be easy right now. आता अशें सांगपाक म्हाका गोडेक easy आसत. To suffer at that moment, it may be difficult. त्या वेळान ते सफर जावपा मातशे त्रास जायत. पूण जरी तर कोणीय आमकां जितेच मारल्या जाल्यार आनी जेजू जरी तर आमकां ते मनांतल्यान सुटका दिना, पूण मरणान वचपाक आमकां अलाउड करता जाल्यार, it simply means God doesn't want you to suffer more. Because if you are alive, you will only continue to suffer in the hands of the enemy. God says, I want you to come immediately
no more death, no more suffering, no more tears, no more sickness. Amen? That's why the Bible says the death of the saint. What it says? Blessed. There's a verse, no? No. It says, precious in the eyes of God of the death of a saint, of the child of God. Our death is precious in the eyes of God. So when a believer dies, it is precious. Let me give you that particular verse. Let us look into the Bible. And it will be somewhere in Job, not Job, Psalms maybe. Psalm 116 verse 15. Psalm 16 verse 15. Psalm 116 verse number 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. So death is not the end of a Christian. It is actually the beginning of an absolute brand new life in heaven. Amen? Death of a saint is a full stop of the suffering of a saint. Because there is no more suffering. So God says, don't worry. Jesu म्हणटा, don't worry. तुझे मरण म्हजे नजरेन खूबच मोलादीक आसा. जेन्ना एक भाग्यवान मरता, देवाचें उतर म्हणटा, ते म्हज्या नजरेन मोलादीक आसा. एक भाग्यवंताचें मरण म्हणजे ताचे त्रासाचें end. That's why believers should come to realization of this truth. So don't worry. The Bible says, fear none of these things. कसलेच असले एका लागून तुम्ही भिया नाकात. लोक त्रास केले जाल्यार, जेलेन घातले जाल्यार, तुमकां जिते मारले जाल्यार. The Bible says, be thou faithful. Even if death comes, what God says? You be faithful. To beyond फाटी सर नाका. तू भावार्थी राव. तू भावार्थांत राव. Because as the days comes, we need to prepare ourselves. If the rapture does not happen soon, many things will happen. You and I should be prepared. And that's why we will be tried, because a true believer will be faithful. जो खरोच भावार्थी आसा, तो भावार्थान रावतलो. नाल्यार तो फडकिरो आसा जाल्यार तो धांवतलो. That's why testing comes. So God says, be faithful even unto death. And I will give thee a crown of life. And जीविताचे मुकुट हांव तुका दितलो. What is the crown of life? Crown of life is for those who overcome temptation. Crown of life is for those who overcome tribulation. Crown of life is for those who undergo the suffering for the sake of Christ. जीविताचे मुकुट कोणाक मेळटा? जे ट्रिब्युलेशन येता, त्रास येता, तितून स्थिर रावतात, भावार्थांत रावतात, बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज जायना. The Bible says, to them I will give thee the crown of life. जीविताचे मुकुट हांव तुमकां दितलो.
verse number 11, he that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. जोरी तो तुमकां कान आसा जाल्यार तुम्ही कितें करात? आयकात. जे पवित्र आत्मो इगोर्जेक सांगता. So how does the Holy Spirit teach you today? He has already written it in the Bible. If you leave this and go out and listen to some other voices, you will be deceived. देवाचे उतर सोडून आनी कसले आवाजाक आयकोंक आमी जोरी तर उबे रावले जाल्यार म्हाका देवाचें उतर आयकोंक जाय, देवाचें उतर आयकोंक जाय, देव उलयतलो. देवाचे बरयल्ले उतर आमी सोडून जोरी तर देव उलयतलो रावले जाल्यार सैतान येवन आमकां फटयतलो. देखून जेजू म्हणटा, हांव गेलो जाल्यार हांव तुमचे वेगेंत हांव पवित्र आत्म्याक धाडटलो आनी तो तुमकां सगलें शिकयतलो आनी सगलें उगडासान हाडटलो. आनी पवित्र आत्मा आमकां कसो शिकयता, पवित्र आत्मा आमकां कसो उगडासान हाडटा, सगलें बरोवन आमकां उगडासान हाडटा. आयज म्हणटात न्हू आमी, अरे हांव विसरतलो, उगडास आसचें ना. उगडास जाय जाल्यार आमी कितें करतात? बरोवन दवरतात, उगडास जावंक जाय म्हणून. आनी जेजून पवित्र आत्म्यान कितें केलो? बरोवपाक लायलो. आनी आयज पवित्र आत्मो आमचे लागीं उलयता देवाच्या उतरा वरवीं. आयज पासून तो उलयता आनी आमकां उगडास दिता आनी सांगता, जरी तर तुमकां कान आसा जाल्यार तुमी आयकात. जे पवित्र आत्मो इगोर्जेक सांगता, he that overcometh shall not be hurt of the second death. जो हितून जिखतलो तो दुसरे मरणान पावचो ना. What is second death? Second death is separation of body, soul and spirit from God into hell. What is the first death? पहिले मरण म्हणजे कितें? जेन्ना आत्मो आनी जीव आमचे कुडींतल्यान सेपरेट जाता. That is the first death. Everybody dies the first death. Even we die the first death. If we die, our body will be in the grave, our soul and spirit will be separated from the body, and it will go to heaven if you are saved. If you are not saved, it will go to hell. That is the first death. Separation of soul and spirit from the body is the first death. पहिले मरण कितें आहा? कूड आनी आत्मो आनी जीव तुजे कुडीक सोडून सेपरेट जाता, ताका पहिले मरण म्हणटा. दुसरें मरण कितें? कूड, आत्मो आनी जीव देवाक सोडून इफेनान वयता, ताका दुसरें मरण म्हणटा. A believer may die the first death, separation of his soul and spirit from the body to God. But the believer will not die the second death, because believer is not separated from God. Romans chapter 8 कितें म्हणटा? Let's read this last verse. Romans chapter 8. देवाचे उतर म्हणटा, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin. Then it says, what shall separate us, right? Verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. What can separate us? Nothing. Amen? Nothing shall separate us from the love of Christ. So when you are a believer, you cannot be separated from Christ. Your body may be on the earth, but your soul and spirit is with Jesus Christ. But the second death is for all the unbelievers who will die
and their body, soul and spirit will go to the lake of fire, away from God. That is the second. Sorry? Romans chapter? 8:35. Famine or nakedness is there, no? Nakedness, basically poverty. Poverty. So the Bible tells us to be faithful. Even if persecution comes. जरी तो त्रास येईल आमचे ख्रिस्त जिवितान, देवाचे उतर म्हणटा तुमी भावार्थांत रावात. सोडून दिव नाका तुमच्या भावार्थ. गोठायांत रावात. तुमचे नोजर जेजूचेर दवरात. जे लोकांक कान आसा ते देवाचे उतर आयकोन दी, जे जेजू आमकां शिकयता. Amen? Amen. God bless you.